नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंट मीडियाच्या डेट विथ कॅन्डिडेट ह्या कार्यक्रमात. आज जे जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन चालू आहेत त्याच भोवान आम्ही आज जे पावल्यात सुकूर जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि आमच्या वांगडात जे कॅन्डिडेट आहा ते BJPचे कार्तिक कुडणेकर. स्वागत सर तुमचे. कसं चालला प्रचार म्हणजे आम्ही ऑलमोस्ट 4 पंचायती पडटा सुकूर एका जिल्हा पंचायतीक. सुकूर, गिरी, सालिगांव, पर्रा हे 4 पंचायतीन आम्ही ऑलमोस्ट 98% कवर अप केलेले हा. आणि ऑलमोस्ट सगळ्यांनी जी स्लिपी हा वोटर स्लिपी हा ते स्लिपी ऑलरेडी वाटूंक भोवता. ही हो माझो सेकंड राउंड सुकूर हे आरडेन. आणि जे जाग्यार गेल्या ते जाग्यार आमकां बरो प्रतिसाद गावलेलो. सालिगांवान, पर्रा, गिरी. सालिगांवान आता किशोरबाईन सांगलेल्या प्रमाणे सरपंच स्वतः मायकल लोबो मिनिस्टर त्याची सरपंच माझी कार्ड हांव नासतना बसून वाटून ऑलमोस्ट कवर अप केलेली हा. आणि त्याच्या वांगडा सगळे त्याच्या वांगडी मेंबर फुल बॉडी प्लस कार्यकर्ते सगळे घरा प्रचार सुरवात केलेली हा. ऑलमोस्ट सगळ्या घरांनी कार्डा बिडा पावन पर्रान जाल्लेली हा. सालिगांवान आयच्यान सुरवात केलेली हा. सुकुरान 2-4 दीस जाले सुरवात केलेली हा. आणि गिरीन ऑलमोस्ट 50% जाल्लेले हा. इतक्यो पंचायती लागता तुमकां सुकूर, पर्रा किंवा गिरी सगळे लागता. जाल्यार ह्या एरियेची जी प्रॉब्लम्स आहा कितें आहा दिसून कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो ग्रिवियन्सीस आसूं शकता ती कसले आसा? हांव सांगपाक सुरवातीक सांगता की हांव जिल्हा पंचायत कॅन्डिडेट म्हणून हांव पयलेच फावटी उबो रावलोलो. म्हाका जी कांय इतली आयडिया ना, पूण 2 टर्म हांवें पंचायतीन काडलेले. आतां म्हाजी मिसीस आहा. सांगपाचें म्हटल्यार की भोंवताना लोकांनी भरपूर समस्या सांगल्यो की सालिगांव भोंवताना हे सालिगांव, गिरी, पर्रा हे शेती हा ते सायडीचे गांव. जे जाग्यार सालिगांव भोंवताना जे लोकांनी समस्या सांगली की तिलारी धरणाचे पायपलायन वयता आनी ते पायपलायन लिकेज जाल्ले. लोकांनी अळसाणो बाकीचे जे भिकणां जायत्यो भाज्यो बिज्यो लायलेल्यो आनी ती तिलारी धरणाचे पायपलायन फुटलें आनी उदीक जे शेतांनी भरल्यान लुकसाण जालें, भरपूर लुकसाण जालें. आनी ह्या वर्सा ते म्हणटाले की पीक सुद्दां आमकां गावचें ना आनी ते लुकसाण कोण दितले काय दितले कितें आहा तें तांकां हांवें सांगलें की हांवें भरपूर हे पयलां. हांवूय शेतकारीचो चेडो, हांवेंय शेता भाटांनी काम केलां. आनी तांकां ऑलमोस्ट सांगलेलें की जे तुमचें कितें आहा समस्या ते सरकार पर्यंत पावोवन लुकसाण भरपाई कितें आहा तें काम करून हांव प्रयत्न करतलो दिवपाक तुमकां. कितें स्ट्रॅटेजीज कशी आहा तुमची, म्हणजे कशें करतले तुमी, कितें आयडिया आहा तुमची? हांव इतल्या विश्वासान सांगता की कार्यकर्त्याच्या बळाचेर हांव जिखतलोच. जे लोक हा म्हाज्या वांगडा सुकूर पंचायतीचे सरपंच, एक सरपंच आहा, मेंबर्स आहा, डेप्युटी सरपंच आहा, जे लोक हा म्हाज्या वांगडा तेंच्या बळाचेर हांव सांगता की हांव हो सीट जिखतलोच. आनी आयज सरकार आहा आमच्या वांगडा, सरकार आहा म्हाज्या वांगडा, पंचायत आहा, जावं बाकीचे पंचायती आहा ते पंचायतीच्या मेंबरांक रेजोल्युशन घेवन जाय पडले जाल्यार गांवच्या लोकां खातीर ते लोकां खातीर रेजोल्युशन घेवन ते डिपार्टमेंटान जे लुकसाण भरपाई आहा न्हू ते डिपार्टमेंटान हांव व्हरोन लुकसाण भरपाई सरकाराक सांगतलो. इवन म्हाका CMान ते दिसा आमी 2 कॉर्नर मिटिंग्यो जाल्यो सालिगांव आनी गिरी. तेन्ना हांवें CMच्या कानार घातलेलें की अशें ही समस्या आहा लोकांची शेतां बितां बुडल्या म्हणून. ते CMान सांगलेलें आहा. इवन CMान ते दिसा कॉर्नर मिटिंगेक सांगलेलें आहा की जो फंड आहा ZP आतां आहा तो डबल करतले म्हणून. आनी इवन सरकारा कडसून आमी कामां करून ZPचे म्हणजे ZPचे जे सांगतलो जे कामां खंय MLA जावं पंचायत जे हाय कामां आहाय थोडी अडचणी उरलेली आहा, फंड्सा खातीर उरलेली आहा कितें आहा ते CMान म्हाका सांगलेलें की जी कामां तुमी पंचायतीक रिक्वेस्ट करून रेजोल्युशन घेवन आपल्या पर्यंत पावोन आपूण कामां कितें आहा आपल्याक समोर दोळ्या समोर हाडून ती कामां आहा ती करून दितलो म्हणून सांगलें. प्रतिसाद कसो म्हणजे तुम्ही जे वाठारांत भोंवतात तुमचे इतके कार्यकर्ते भोंवतात तुमच्या वांगडा जाल्यार प्रतिसाद कसो आहा तुमकां? प्रतिसाद म्हणजे जे हांव पंचायतीनी गेलो ते पंचायतीनी सगळे भारतीय जनता पक्षाचे मंडळ हा, कार्यकर्ते हा, ते कार्यकर्ते हांवें चिंतूंक वचून नासलें की इतले कार्यकर्ते भायर सरतले म्हणून. एक कार्तिक म्हणून भायर सरलेले थोडे लोक आनी भारतीय जनता पार्टी म्हणून भायर सरलेले आहा. इवन त्यांच्या नजरेन आहा की कार्तिक कुडणेकरान जी पंचायतीन कामां केल्या, जी लोकांची कामां करता तांकां घरान म्हाज्या पंचायतीच्या लोकांक खबर आसात, पूण ते लोकांक एकामेकांक सांगून म्हाजो जो हे जो आहा नजरेन म्हाका जे नजरेन पळयता की कामां करतलोच म्हणून. आनी तेन्ना त्या हितून भायर सरलेले आहा की कार्तिक कुडणेकाराक निवडून हाडटलेच म्हणून.
आमी भोंवता कार्तीक पयलीं आमच्या हांगासर 10 वर्सां पयलीं 2 फावटी तो पंच म्हूण आसलो. पंच म्हूण तेणी काम खूब केलें. केन्नाय गोरवां मरोंक कितें मरोंक कुत्रे मरोंक आनी कितें जावंक केन्ना रातचो 2 बिनांक केन्ना फोन कर पण तो हजर जातालो. ह्या खातीर आमी तेज्या वांगडा सगळे जे आमचे तरणाटे बिणाटे सगळे जाणटे बिणटे सगळे तेज्या फाटल्यान आसा. कित्याक तो इतलो काम करपी मनीस असो हांगासर कोणूच ना. त्या खातीर आमी ताका आमी कशेय तरी आमी हे एका निवडून हाडटले म्हणजे हाडटले इतलें आमी दवरला. सपोर्ट कसो आहा तुमचो? आमचो सपोर्ट पावरफूल आसा. सगळे जो बायलां भुरगीं जावं सगळे तरणाटे सगळे ते कार्तिकाच्या फाटल्यान आनी सगळे जाण आमी कार्तिकूच जाय आमकां. ह्या खातीर आमी सगळे जाण वावरता इतले सगळे कडेन वचत जाल्यार कार्तीक म्हणून जाला. आनी थंय आमचे तुमकां फोटे दिसता जाल्यार मुद्दाम तुमले ग्रीन व्हिलेन वचून पळयात. 10 वर्सां पयलीं तेणी इतलें काम केल्लें आहा. रस्ते केले बरे लायटी बिटी सकाळ सगळे कडेन घालून तेणी दवरला. तशें हे कोणाक हें करिना आपयलो सुद्दां तो हजर जाता रोखडोच. थोडे जाण कितें म्हणटा येता 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 तशें ना. रोखडोच हजर जाता. ह्या खातीर आमकां कार्तीक जाय. हांव मरे कार्तिक बरो फ्रेंड खूब वर्सांचे फाटसून हांव आसा न्हू नारंगा पासून हांव वर्सूं आसा. येवशीं लोकांची कामां बरी करता आनी सगळे येवशीं लोकांचे कितें आसा करून दिता कामां सगळें तें. कसले कितें पंचायती आसा कसलें आसा कसलेंय काम करून जाता. इतके मनीस चांगलो जाले. केन्नाय फोन मार केन्नाय तूं येता धांवन येता. केन्ना कोणा आसा आडय ना काय ना म्हणजे तेका लागून तेका वोटींग करून तेका बरें भरघोस मतान तेका निवडून हाडपाचें. इतकें हांव जेवण मातशें आनी कांय ना बरें. म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीन जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून कार्तिक कुंडेकराक उमेदवारीचें हें दिवन एक बरें काम केल्लें आसा. त्याच्या बरोबर सगळे लोक आसा आनी ताका आमी घरांनी प्रचाराक वता तेन्ना ताका असो बरो प्रतिसाद लोकांनी दिल्लो आसा. तो एक धडाधडीचो भुरगो. सोशल वर्क ताणें खूब केल्लो आसा. 2 टर्म ताणें पंचायत मेंबर म्हणून काम केल्लें आसा. तशेंच ताका दुसरें म्हणजे ताका वळख करून दिवपाची लोकां कडेन गरज ना. ताका सगळोच लोक वळखता आनी ताजो हो विजय हो निश्चित आसा. दुसरें ताची काम करपाची धडपड एक वेगळीच आसा. ताका सगळो लोक ताका एक केन्नाय फोन मार सगळो 24 तास तो अवेलेबल आसता. कसलेंय काम सांग ताणें केन्ना ना अशें म्हणूंक ना. रायट फ्रॉम हॉस्पिटलान व्हरपाचें तो कोणाचे आमच्या वाड्यार अंतसंस्कार करपाचे सुद्दां आसत जाल्यार ताचो पार्टिसिपेशन सदांच पयल्या हाचेर आसता. पयल्याच फोन कॉलाचेर तो फोन करतकूच हजर जाता. सो म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीन ताका झेडपीक उमेदवारी दिवन ताका एक बरें काम केल्लें आसा आनी आमच्या सगळ्यांच्या हातूंच्यान तो एक काम केला तातूंच्यान तो झेडपी उमेदवार जातलो म्हण आमकां हें फूल गॅरंटी आसा. हांव सुकूर पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच दिपाली साताड्डेकर. आतां झेडपी इलेक्शन आसा आनी झेडपी इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टीन आमचो कॅन्डिडेट आसा कार्तिक कुंडेकर. ताका लागून हांव तुमचे कडेन सगल्यां कडेन मागता येता ते 22 तारखेक मोठे संख्येन भायर सरून कार्तिक कुंडेकराक वोट मारून ताका विजय करचो. तशेंच पर्रा गिरी सालिगांव आनी सुकूर आमकां ह्यो 4 पंचायती लागता. तेंचे जे पळय कितें डेवलपमेंट उरला त्या आमी डेवलपमेंट BJP गव्हर्मेंट आसा तेंच्या सहकार्यान करतली.
पंचायतचे एक्स सरपंच आसा हांव. आमी हांगासर कार्तिक कुंडयकारा खातीर झॅडपी इलेक्शनाक आमी फुडें सरलेली आसा आनी गिरी, सालिगांव, पर्रा आनी सुकूर ह्यो 4 पंचायती हेतून आमी काम करता. आमी काम करतना आमकां अशें दिसून आयलां की कार्तिकाक फूल सपोर्ट आसा आनी फूल ताका सपोर्ट आसा. आनी हांव हे खातीर लोकां कडेन आजुनूय अपील करता की मोठ्या संख्येन येता त्या 22 तारखेक सगळ्यांनी भायर सरचें आनी आपलें मोलादीक मत कार्तिक कुंडयकाराक दिवन ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडचो. आयज आमी हांगर सुकूर पंचायतीन आराडी जो वाडो आसा थंय कार्डां वांटपाचे आमी कार्तिक कुडणेकाराची कार्डां वांटपाक फिरता. तर तुमी पळयलां आसतलें की फाटल्या आठवड्यान की आमी प्रत्येक घरान हावस टू हावस विजीट केल्लेले उमेदवाराक घेवन आनी मोठ्या प्रमाणान आमकां प्रतिसाद आसलो. आयज आमी फक्त ही कार्डां एका वाड्याची वांटपाक भोंवता आनी अशे संख्येन भोंवता होच एक प्रतिसादाचो चिन्ह आसा. कारण ही जी कार्डां वाडटा ही अशी सगळ्या बुथांचेर वाडटा. हांव पक्षाचो सेक्रेटरी आसा, जनरल सेक्रेटरी, आनी त्या प्रमाणे आमी रचना ह्या प्रत्येक 4 पंचायतीन लायलेली आसा आनी सगळे बुथावयले कार्यकर्ते आपापल्या बुथाचेर अशा प्रमाणान कार्डां वांटपाचें काम चल्लेलां. हें आमचें विजयाचें चिन्ह आसा. आयज सगळे जाण म्हणटा की जो कार्तिक कुडणेकार आसा हेजी विजय हो निश्चित आहा. कारण तेजी काम करपाची पद्दती खूब जाणांक आवडलेली आसा. आनी जी दुसरी बाजू आसा, आमचे ओपोनंट आसा ते एका मायंडाच्या विचाराचे आसा, इंडिपेंडंट आसा, खंय तरी आपल्या स्वताचो विचार घेवन फुडें वचपाचे आसा. आनी हांगर जे सुशिक्षीत लोक आहा ते सगळे म्हणटा कितें आमी पक्ष म्हणून पळयता त्या हेतूनय आमकां एक वेगळेपण भितर दिसता. आयज आमचो जो आमदार आसलेलो तेणी सबंद देशाचें जे सीए जे बील आसलेलें ताका सुद्दां एंटी सीएक तो पार्टिसिपेट जाल्लो. हितून सुद्दां लोक विचार दुसऱ्या विचारान पळयतात. आमचे वोटर म्हणटा की खंय मानव जातीच्या सुद्दां हिताक हेजो विचार ना, फक्त ताका राजकारणच दिसता म्हणून. फाटल्या ज्या इतक्या 4-5 वर्सांची कालावधी आहा ही दादागिरी खंय तरी अंत जावचो म्हणून कार्तिक कुडणेकाराक फॉर अ चेंज हे करचें म्हणून. आनी त्या विचारान भारतीय जनता पार्टीचे विचार सगळ्यांक आवडटा म्हणून सुकूर पंचायतीन प्रवेश केलो आनी त्या प्रमाणे फक्त प्रवेश करून लोकांक घेवन आमी काम करपाची सुरवात केली. सगळ्या तळागान भोवन सगळे रस्ते आमी नितळ करून उडयले. म्हणून एक खंय तरी अशें न्हू की फॉर्मेलिटीकूच आमी लोकां कडेन वयता तेन्ना हे लोक आमकां परत परत सांगता की तुमी जें काम करता, जी पद्दत आहा, कार्तिकाचो जो ग्रूप आहा ते खरेंच आमकां पसंत जाल्लेले आहा म्हणून आमी प्रतिसाद दिता म्हणून. आनी आमची जी ऑपोजीट आसा तेंचें आतां खंय आयकूंक येता की खंय तरी कोणाक आफोवन धमकी दिवपाक लागलेले आसा. खंय म्हणटा की तुमी वयले टॉप फ्लोर काडटाय, तुमकां लक्षान आसा न्हू तुमी BJPच्या कडेन भोंवता म्हणून. म्हणजे चिन्हां कळयल्लें आसा. हे दादागिरीक खंय तरी अंत जावपाक जाय म्हणून एक चेंज करचो असो एक मोठो आवाज आमकां सगळे कडेन वचात थंय प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. आमी गिरवाड्या भोंवना, गिरवडचे कार्यकर्ते स्वताहून गिरवाड्या भोंवता. सगळे तुमी सगळे कडेन पळया. पर्राचे कार्यकर्ते, पर्रा जो मायकल लोबा मंत्री आहा तेजी मिसीस सरपंच आहा ती मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते इंडिपेंडंटली थंय भोंवता. सालिगांव दिलीप परोळेकारा आपले कार्यकर्ते घेवन त्या प्रमाणे भोंवता. ह्या प्रमाणे स्प्रेडशीट काम चल्लेलें आसा आनी विजय हो निश्चित आसा. आमचो कार्तिक भाई आमकां सदांच एक युथांक एक सपोर्ट करीत आसा आनी हांव लोकां कडेन मागता की येता ते 22 तारखेक तुमचो मोलादी शिक्को तो कमळाक मारचो
आनी ताका विजयी करचो. तशेंच हांव मागता की सगळ्या लोकांनी कसलीच फेक न्यूजाची बळी पडचे न्हू आनी सगळे नेटार भायर सरचे आनी कार्तिक भाईक विजय करचो. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की भारत माता की कार्तिक भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. कार्तिक भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. म्हाका जी भारतीय जनता पक्षान जी उमेदवारी दिल्या, एक जबाबदारी दिल्या, ती जबाबदारी हांव पार पडटलोच कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर सपोर्टाचेर आनी हो सीट जिखतलोच. पूण सांगपाचें एक आहा की हांगासर भरपूर अडकळे येता. जी म्हाका तिकेट दिल्या म्हणून भरपूर अडकळे हाडटा ऑपोजिशन. म्हणजे आयज सांगपाचें म्हटल्यार कोरोना व्हायरस जो आहा, जो जगभर हो दुयेंस पसरलेलो आहा, हे दुयेंसाचें तुका सांगपाचें म्हटल्यार आयज सुकूर पर्वरीन जे हांव रावता त्या जाग्यार, ती एक 100-150 मिटरच्या एरियेचेर अशी मॅसेज धाडली की वॉट्सॅपाचेर की कोरोना व्हायरस एक सुदेश कामत ह्या भुरग्याक जाल्या आनी तेजो हावस नंबर घातलो 511 511. आनी म्हाका मॅसेज येयली पुलीस स्टेशना वचून, फोन येयले PI कडेन हांव उलयलो, भरपूर हेल्थाचे पसून फोन येयले, भरपूर इन्क्वायरी केले त्या एरियेन. आनी अशें जालें की हांव सुद्दां त्या जाग्यार वचून पळयलें की सुदेश कामत हो त्या एरियेन कोणूच रावना. आनी 511 हावस नंबर आहा. लोकांनी सामके कान दिवन आयकात की म्हाका भरपूर लोकांनी फोन केले, म्हाजे फ्रेंड्स आहा, हे आहात की तुमच्या गांवान कोरोना व्हायरस सुरवात जाली काय म्हणून. पूण हांवें तांकां सांगलें की खूब जाणांक सांगलें ही मॅसेज म्हाजी तुमकां सगळ्यां पर्यंत पावयता की 511 हो आरडे जे जाग्यार आमी कार्डां वांटूंक मॅनिफेस्टो वांटूंक भोंवता, हे जाग्यार हो 511 मान्युएल डिसुजा ह्या नांवान आमी पंचायतीन इन्क्वायरी केली आनी हाडलेलें आहा की तेज्या नांवाचे नंबर आहा 511 511 मान्युएल डिसुजा. आनी हो हावस नंबर सुदेश कामत हेजो वयर कॉर्पोरेशन बँक घातला. फेक हें जाल्लेलें आहा, फेक मॅसेज लोकांक पावलेली आहा. लोकांनी कोणीच भिवचें न्हू. ही फेक हे फेक मॅसेज पावलेली. हांव PI कडेन उलयलो, गांवच्या सरपंचा कडेन उलयलो, सगळे गांवचे आजूबाजू लोक जमलेले आहा. इन्क्वायरीक भरपूर लोक येयले. तेन्ना हांवें पसून सांगलेलें आहा की हांव सांगता कडकडेन की हांगसर कोरोना व्हायरस, इवन GMCन पसून आमी इन्क्वायरी केलेली आहा की कोरोना व्हायरस पर्वरचो कोण पेशंट येयलेलो जावं कोण आसा सस्पेक्टेड आहा पर्वरचो, तेका पसून आमी इन्क्वायरी हे लायलेली आहा. पूण हांव सांगूंक सोदता येता ते 22 तारखेक जे तुमी वोटींग करून वयतले, जे जाग्यार वोटींग करून वयतले, आपले बूथ आहा, जे आहा बूथ आहा ते जाग्यार वोटींग करून वयतले, त्या जाग्यार तुमकां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कमिशन, इलेक्शन कमिशन हेंच्यांनी मॅसेज धाडलेली आहा की ते सॅनिटायझर प्लस मास्क हे ते प्रोवायड करतले म्हणून. तुमी कसलेंच टेन्शन धरिनासतना, कसलेंच मनान डावट धरिनासतना, दुबाव धरिनासतना तुमी इलेक्शनाक वयचें. आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक सुकूर, गिरी, सालिगांव, पर्रा हांकां सगळ्यांक हांव कळकळीची विनंती करता की तुमी कसलें टेन्शन घेनासतना घरांतसून भायर सरोन जे म्हाजे सिंबॉल आहा भारतीय जनता पक्षाचें कमळ, हे सिंबॉलाचेर तुमी वोट मारचें आनी म्हाका जिल्हा पंचायत मेंबर हांव सांगीत आहा, लोक सांगीत आहा जातलो तुमी करून दाखोवचें. तुमकां आनीक विचारूंक सोदता, तुमकां कित्याक दिसता की तुमकांच लोकांनी वोट करचें? म्हाका हें दिसता की म्हाकाच वोट करचें. हांव मनान कितें आहा, भारतीय जनता पक्ष जो आहा, जो देशान सरकार आहा, आयज गोंयान सरकार आहा, आयज आमचे पंचायत जी आहा वांगडा म्हाजी सुकूरची पंचायत मेंबर सगळे आहा ते भारतीय जनता पक्षाचे आहा, तेज्या निगराणीन जी पंचायत आहा. आनी एक तर जिल्हा पंचायत मेंबर जर ह्या सुकूर वाठारान तर जालो जिल्हा भारतीय जनता पक्षाचो, जाल्यार म्हाका सुद्दां बरें दिसतलें की ह्या सुकूर म्हणजे जिल्हा पंचायत आनी जे सरकार आहा आनी इवन देशान सरकार आहा, गोंयान सरकार, देशान सरकार तो भारतीय जनता पक्षाचो आहा. आनी म्हाका सुद्दां उमेद दिसतली की आनी पार्टीचो बॅकअप कसो आहा तुमकां? पार्टीचे म्हाका बॅकअप म्हणजे हांगासर पर्रा गांवान मिनिस्टर RDA मिनिस्टर आहा वेस्ट मॅनेजमेंट, तो मिनिस्टर मायकल लोबो, तेजो आनी सरपंच तेजे मेंबर्स आहा, गांवचे म्हणजे मंडळ आहा, ते मंडळ म्हाका भरपूर वावरता थंयसर.
तशेंच सालिगांव एक्स ट्युरिझम मिनिस्टर दिलीप पर्वळेकर तेजे मंडळ तेजे वांगडी बरे बरे कार्यकर्ते ज्येश्ठ कार्यकर्ते महिला मोर्चा सगळे वावरतात थंयसर. हांवें म्हाज्या वांगडा जेन्ना मॅनिफेस्टो वांटून गेल्ले घरान आमी प्रचार करूंक गेले तेन्ना ते वांगडा आसले. तेन्ना हांव सांगूंक सोदता की तेंचो भरपूर आदार आहा. गिरीन एक्स सरपंचा मेंबर्स आसलेत साम ते आनी भरपूर महिला जे घरान गेलो त्या घरानसून म्हाका कपलाक लावन जे घरान गेलो ते एक महिला भायर सरून म्हाज्या वांगडा रावन जो प्रचार केलो. हांव सांगता की म्हाका जो पक्षाचे जे कार्यकर्ते आहा ज्येश्ठ नेता आहा मिनिस्टर्स आहा तेंच्यांनी हो भरपूर फाटिंबा दिल्लो आहा म्हाका आनी हेच सांगूंक सोदता. तुमकां आमच्या सगळे कडल्यान खूब खूब शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. देव बरें.